नमस्कार. दनपारच्या खबरात ज्ञानेश्वर वर्गाचं येवकार खबरो विस्तारान. क्रायम ब्रांचीन सादिक शेखाक सुरेमा खान ह्या ब्लायंड चलयेक 8 लाखांक फटयल्या खातीर अटक केल्या. सादिकान सुमेराक हाऊसिंग बोर्डात जागो दिता म्हूण सांगून 8 लाख रुपया घेतिल्ले. सादिकाचेर खर कारवाय जातली म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. आज परत एकदा सकाळी फुडें म्हाका मेळपा खातीर सुमेरा खान हे चली आनी बाबडे ते ब्लायंड चली हे मडगांव साकून म्हाका मेळपाक आयला. आमी सगळे जाण जे स्कॅम ह्या विशयाचेर उलयता हो दुसऱ्या पद्दतीचो लँड स्कॅम आसा. लँड स्कॅम हाज्या खातीर ताका हावसिंग बोर्डाचो प्लॉट दिता म्हणून ताच्या कडल्यान 8 लाख रुपया घेतले आनी 8 लाख रुपया हो सादिक शेख ह्या मनशान घेतले. त्या सादिक शेखाक आमी डिफरंट केसींनी अरेस्ट केला. हांव गोंयकारांक इतक्याच खातीर अलर्ट करता की सुमेरा खान हे बाय ब्लायंड बट ताका सुद्दां ह्या सादिक शेख सारकेल्या मनशान सोडूंक ना. ताज्याय कडल्यान 8 लाख रुपया घेवन ताका हावसिंग बोर्डाचो प्लॉट दिता म्हणून फॉल्स पेपर हावसिंग बोर्डाचे करून ताका ऑलरेडी पेपर दिले आनी ते हावसिंग बोर्डात गेल्या उपरांत ते पेपर फॉल्स म्हणून ताका कळ्ळे. त्या खातीर अशा पद्दतीची लँड स्कॅम आनी बाकीच्या सगळ्या पद्दतीची स्कॅम सातत्यात गोंयांत जावपाक लागल्या. म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांनी जे वेगवेगळ्या बाबतींत पयशे जे मागतात लोक तांच्या पासून अलर्ट रावचे पडटले, कारण ह्या पद्दतीन लोक पयशे लुटपा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्यो टॅक्निक्स प्रत्येक फावटी काडीत आसा. ताजी केस प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेट करपाक लायला, ताका प्रॉपर न्याय मेळचो हाज्या खातीर सातत्यात म्हणजे म्हाजे कडल्यान आनी म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान पुराय प्रयत्न आसतले. डिजेबल अशें म्हणून सांगून तेणें 1 लाख कमी स्कीम आहा म्हणपा लागलो. काही प्लॉट मेळटा म्हणपा लागलो. आतां तेच खातीर सीएमान सांगलेलें सर तुमी पयलीं कंप्लेंट करा मागीर आमकां येवन मेळा म्हणून. आनी अशें करून जायत जाणां कडल्यान पयशे घेतला सर तेणें. आनी आमकां सर विश्वास कित्याक जालो तो तेणें हावसिंग बोर्डाचो शिक्को मारून दाखयलो आमकां डुप्लिकेट. सो त्या रिजना खातीर आमकां तो मागीर विश्वास जालो तेंचेर. सिनियर सिटीजनांक सर्व्हिस दिवपी एका NGOक काम करपी एका बायलेन सिनियर सिटीजनांच्या बँक खात्यांतल्यान लाखांनी रुपया काडले. तांच्या बँक लॉकरांतल्यान ज्वेलरी फारायल्यो. थळाव्यांनी कुडचड्या पुलिशेंत कागाळ केल्या. तिका अटक करची म्हूण थळाव्यांची मागणी. एक ग्रुप आसा सम NGO ऑर समथींग, सो दे आर टेकिंग केअर ऑफ द सिनियर सिटीजन्स. पूण कितें जालें, ज्या तेणी केअर टेकरां दवरलेलीं खंय, सो तेणी फ्रॉड मेथडीन यूज करून म्हळ्यार तेंगे सिम कार्ड्स हें करप आनी सगळे ते सिनियर सिटीजन जे आसले आनी पेशंट जे आसले, कोण किमोथेरपी घेतालो तेंगे पयशे तेणी बँकेंतल्यान विथड्रॉ केले. एकल्या अरावंड 23 लॅक्स गोल्ड व्हेले, अरावंड 5 लॅक्स बँकेंतल्यान विथड्रॉवल मारले आनी अशें खूब म्हणल्यार अशें कितले अशे सिनियर सिटीजनां तेणी ड्यूप केलो अशें आयकलां. म्हणल्यार दीस इज वन ऑफ द बिगस्ट स्कॅम एंड वॅल्युएशन इज गोईंग अबाव 1 CR अशें म्हणटा गोल्ड आनी हे सगळें. 5 दिन में मैच्योर हुआ तो उसको ट्रांसफर उसको इधर करके लाए और इधर उसको जो है ना वो इन्होंने नया अकाउंट खुलवाया और उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 10-10 लाख ईच में. वो फर्दर इन्होंने उसका क्या उसकी पासबुक इशू की, कोई FD का सर्टिफिकेट नहीं दिया. तो वी वांटेड एक्चुअली दैट सर्टिफिकेट्स जिसमें पूरा डिटेल होता है. तब मालूम पड़ा कि इसमें से पैसा निकल चुका है 20 लैक्स का. 20 लैक्स ऑलरेडी इसमें से निकल चुका है बाय मोबाईल बँकिंग. सीम घालून मुगे मोबायला पयलीं तेणें सीम रायला आनी तें काडला. मुगे मोबायल चलना म्हणपा लागलें आनी आपणागे मोबायला सीम केला आनी मागीर तेजे कोण पयशे काडले तेणें. आनी हांव पेशंट मनीस दुयेंत, म्हाका कॅन्सरा हाडले आनी हांव भायर काम करतालें. ल्हान भुरग्यां सोडून हांव काम करतालें आनी बांदार मिटिंगां केलोलें सगलें. कांकणां सोरपय मी सगलें आहलो म्हाका कडेन आनी मागीर ऑपरेशन मी केलो म्हाका आनी मागीर म्हाका कांयच खबर ना आनी ते भांगार वचून तेणें एक्सचेंज केला. आमचे हॉटेल आयला भांगार. गोंयच्यान लखनौ वचपी इंडिगोची फ्लायट 20 मिनटां उपरांत परत दाबोळे एअरपोर्टार देंवली. टेक्निकल प्रॉब्लेम म्हूण म्हायती. फ्लायटीन वचपी कांय प्रवाशी सांगतात ते प्रमाण विमानात खंय हुनीर आशिल्लो, ताका लागून फ्लायट देंवयली. 2 वरांनी दुसऱ्या फ्लायटीन पॅसेंजरांक व्हेले. दिल्ली गोंय फ्लायटीत चलयेक पिडपी एकल्याक अटक. वो सर फ्लाइट 20 मिनट गई, वो 6:35 की फ्लाइट थी वो. हाँ, इंडिगो की. ओके. और बाद में 20 मिनट के बाद ऊपर जाने के बाद बोला कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है, हम बैठ जाते हैं. हाँ, और 20 मिनट आए, वो बोलते हैं अंदर चूहा गया. हाँ, चूहा गया कैबिन में.
चूहा, हाँ सर, हाँ ऐसे बोलते थे वो आए, और हमें बेल्ट पर जो हमारी बैग थी वो भी डाले उन्होंने, और निकालने को पोस्ट करने लगे उनके सिक्युरिटी हमें. गोवा टू लखनौ ही फ्लायट इंडिगोची काल सुमार 6:30 सुमार भायर सरली आणि वयर वतकर फ्लाय जातकर एक 20 मिनटांनी ती परती टेक्निकल ग्लिच म्हणून सांगून परती आयली. वायल इंडिगो हॅज मेंटेन की तांची कितें टेक्निकल ग्लिचा खातीर ती परती आयली. पॅसेंजरा कडेन जेन्ना आमी उलयले ते प्रवासी आमकां सांगता की त्या फ्लायटीन भितर एक उंदीर आशिल्लो म्हणून. आतां हो उंदीर थंय कॅबिनान गेलो आनी ताका लागून तांकां फ्लायटीचे सगळे पॅसेंजरांक तांकां परतो देंवयलो. तांकां थंय एक ऑल्टरनेट फ्लायट अरेंज केली आनी लास्टाक प्रवासी हे जे आसा एक 8:30-9 सुमार हांगच्यान भायर सरले. मजगती दिल्ली गोवा फ्लायटीन येवपी प्रवासी जितेंद्र जगलान म्हणटा ताका सेक्शुअल हरेसमेंटाच्या केशीत अटक केला. 23 वर्साचो पॅसेंजर जितेंद्र जगलान हो खंय हरियाणाचो, हाका खंय आयज दाबोलीम एअरपोर्ट पुलिसान अरेस्ट केला. जी स्टोरी आमकां कळून येता की काल खंय एअर इंडियाची फ्लायट AI 885 दिल्लीच्यान गोंयां येताली आनी गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर लँड जावपाची आसली. आनी तातूंत भितर एक फिमेल पॅसेंजर विंडो सिटाचेर 31A सिटाचेर बशिल्ली आनी तिच्या सायडीन खंय हो जितेंद्र जगलान म्हणटा तो पॅसेंजर 23 वर्सांचो 31B सिटाचेर बशिल्लो. आनी वेन द फ्लायट वॉज मिड एअर खंय तो तिका पळोवन एक ऑप्सीन बिहेवियर करपाक लागलो आनी लिटरली एक ब्लँकेट घेवन तिका पळोवन मॅस्ट्रुबेट करपाक लागलो. आनी तिणें मागीर इमिजिएटली कंप्लेन दिली. कंप्लेन एक रजिस्टर जाली दाबोलीम एअरपोर्ट पुलीस स्टेशनाचेर आनी अंडर रेलिव्हंट सेक्शन ऑफ BNSS ताका आयज अरेस्ट केल्लो आसा. वास्कोच्यान पुलन मिडिया खातीर विक्रम नायक. महाराष्ट्र आणि झारखंडाच्या विधानसभा वेंचणुकेक आज मतदान. झारखंडात आज दुसऱ्या फेजीत मतदान. महाराष्ट्राचे एकाच फेजीत मतदान. महाराष्ट्रात दनपारा 1 मेरेन 32% मतदान झालंय. झारखंडात 47%. महाराष्ट्रात 288 सीटां खातीर मतदान जाता जाल्यार झारखंडच्या दुसऱ्या फेजीत 38 सीटां खातीर मतदान. कॅश फॉर जॉब स्कॅमाच्या प्रकरणात म्हाड्डोळ पुलिसांनी अनिकेत खांडोळकाराक धरला. माशेलातल्या अनिकेताची कॅश फॉर जॉब केशीतली मुखेल आरोपी दीपश्री सावंताकडे व्यवहारीक लिंक म्हूण आरोप. लिंक सापडिल्ल्यान ताका अटक. अनिकेत कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोविंदाक वावुरतालो. कांय दिसा फाटीं जॉब स्कॅम एक्सपोज जाला तेन्ना ताका काडला. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात अटक जाल्लो अनिकेत खांडोळकाराचे आरोपी दीपश्री सावंता कडेन लिंक. सुत्रांनी दिले म्हायती प्रमाण तो खंय मंत्री गोविंदा कडेन कामाक आशिल्लो, मात ताणें खंय बरे पयलीं काम सोडिल्लें. काँग्रेस म्हणटा अनिकेता कडच्यान खंय बॅकडेटेड राजिनामो घेतिल्लो. In a press conference held last week of this month, we had clearly mentioned that several BJP functionaries are involved in the cash for job scam. Also, some people close to the ministers, some personal staff of the ministers are directly involved in this. And we had also brought one thing to the notice of the people, that a personal staff of one of the minister is involved. His resignation backdated has already been taken so that the minister can tomorrow wash off his hands of this entire scam. Now it has come to our knowledge that a personal staff of a cabinet minister is arrested. His name is Aniket Kandolkar, and it is very shocking that these things are going on in broad daylight. Although the BJP is in denial mode since last several weeks, we have seen BJP taking press conferences and trying to save their skin. Also, we have seen Goa police senior officers holding a press conference and giving a clean sheet to the political connection despite of all these things being wide open in public domain. आरोपी अनिकेताक 13 दिसांची न्यायालयीन कादळ. आणि हे जे आयज ताका जो अनिकेत आहा ताका म्हाड्डोळ पुलिसांनी हांगासर रिमांडाक जेन्ना VMC प्रोड्यूस केलो तेन्ना ताका 13 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी टोकावलेली आसा आनी ताका आतां हांगसरल्यान हाडटा म्हाड्डोळ पुलीस घेवन गेल्ले आसा. पुणेच्यान प्रेसिडेंटा खातीर विवेक प्रभू. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात सरकाराड आवाज करपा खातीर विरोधकांची एकठांय बसका जाली. बसकेत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय, आपाचो वेन्झी, काँग्रेसीचो एल्टॉन, कार्लूस आणि आरजीचो विरेश बोरकार आशिल्ले. विरोधकांनी ह्या प्रकरणाची कागाळ प्रधानमंत्र्या मेरेन पावोवपाचें थारायला. तशी खंय चीट बरयल्या. I think through several political parties tried to various medium. I think the Aam Aadmi Party went to the governor. We complained to several other authorities. We requested the chief minister, but there is no action. So definitely we are going to write to the prime minister. It is his duty bound to inquire. कित्याक चल्लां तें सद्याक in this sea of corruption. दोयऱ्यांत मरे पेडी, लेपो, सार्दीन, ताल्ले बिल्ले हांवें धाकले जाणां दोले हे पड सोण आगोळे आनी मोडसो इसवण हे सगळे फ्री भोंवताय. हे मेन कारणीभूत हे सुजोन सार मोठ जाले मेन करप्शन हायन. सो हें
मुद्दो हो people are being made as a scapegoats. This is an escape route or an exit policy for the others. हे मेन हायलाइट जावपाक जाय. सेंट झेवियराच्या एक्सपोजिशनाची 98% कामां जाल्यात. मुख्यमंत्री सांगता 600 ट्राफिक 700 पुलीस एक्सपोजिशनाचे सेक्युरिटी आणि ट्राफिक मॅनेजमेंटात आसतले. CCTV वरवीं सगळ्याक बारीकसाणीन नजर आसतली. खंयचोय मनीस वा कसल्याय एक्टिविटीचेर दुबाव आयल्यार थंयच्या थंय बंदी. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. गोंय सरकार आणि चर्च ऑथॉरिटी हांच्या वतीन आमी जो इंटरनॅशनल एक्सपोजिशन ऑफ द सेंट फ्रांसीस झेवियर हो प्रोग्राम 21 ऑफ नोव्हेंबर पासून 5 जानेवारी फॉर 45 days ऑर्गनायज करता. इट इज ऑलमोस्ट 98% ऑफ द वर्क हॅव कंप्लिटेड. ट्राफिकाकूच आमी म्हाका दिसता 600 पुलीस हे करता. त्यान भायर सेक्युरिटी पर्पज सेपरेट 700 पुलीस वी आर अपॉइंटिंग इन दीस एरिया फॉर कंटिन्युअसली 24/7 फॉर 45 days. 700 पुलीस विल बी द पोस्टेड हियर. DYSP SP तर आसतलो बट स्पेशली DYSP एन एडिशनल PI वी आर अपॉइंटिंग फॉर द सेफ्टी. कोणी आमकां जो डाउटफूल दिसता पळय आनी ताका रोखडेच उखलतले व्हरतले. वी आर मॉनिटरिंग दीस इव्हेंट थ्रू CCTV cameras. And I can say that if the last exposition had set certain benchmarks, it was something different. I think we have raised the bar in this particular exposition. In this, I call it an international religious ceremony. On behalf of the exposition committee, I would like to thank you, sir, for your support. I'm happy that the church authorities have also expressed their happiness or joy of us having delivered on whatever we have committed. I hope and I pray that the exposition from the 21st of November to the 5th of January goes smoothly. And once again, I think I would like to reiterate that whatever hiccups we come across during the process of the exposition, the government would definitely be there to attend to it and overcome. सोमारा फातोडेर कळंगुटे थार रेंट कारान रस्त्यार बशिल्ल्या गोरवांक मोखून दुर्गार धपको दिलो. सुवातेर कोण ना ते पळोवन थंयच्यान फुज्जो. पुलिसांनी खंय घर मालकाक आफोवन चवकशी केली. मात ताणें कागाळ करपाक न्हयकार दिल्ल्यान प्रकरण मिठयलें. गाडी चलोवपी टायट आशिल्ले म्हूण थळावे उलयतात. हालींच्या हालीं रेंट कॅब यांचे एक्सिडंट वाडत आसात. दिसान दीस आमी वयता ते एक्सिडंट जातात आनी ते स्पेशली ट्युरिस्ट आहा ते ड्रंक जातात आनी एक्सिडंट करतात. ह्या हितून खूब जाणां इंजरी सुद्दां जाल्ली आसा. असोच एक व्हिडिओ व्हायरल जाता सोशल मिडियाचेर. हो एक्सिडंट जाला कलांगूट गावरावाडो हांगासर. पयर खंय एक सकाळ फुडें एक थार रेंट कॅब ही गावरावाडो आसा थंयच्यान वयताली. त्या थारेन 4 जाण आसले आनी जो सगळ्या जाणां म्हणटा ड्रंक आसले अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळिल्ली आसा. रस्त्याच्या सायडीकूच 3 गायो बशिल्ल्यो आनी जे थाराचो जो ड्रायव्हर आसा तेजो आउट ऑफ कंट्रोल गेलो आनी ताणें त्या हेजेर गाय बशिल्ली तेंचेर थार चडयल्ली आसा आनी सायडीन ओणच आसली ओंटीचेर एक धडक दिल्ली आसा. आनी हे सगळो सीन जातकूर जो ड्रायव्हरान रिवर्सान घालून थंयच्यान स्पॉटा वयल्यान धांविल्ली आसात. आनी आमी पुलिसा कडल्यान इन्फॉर्मेशन काडपाची प्रयत्न केली. पुलिसा कडल्यान आमकां कळटा की पुलिसे हेजेर कांयच हे मेळोवंक ना आनी अशेंय कळटा की हे जे मॅटर जाला ते कॉम्प्रोमायज जाला. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार. कोरगांव बायकान स्टंट करपी अल्पवयीन भुरग्याच्या पालकांक 47,000 फायन. व्हिडिओ व्हायरल जाल्या उपरांत येरादारी खात्याची एक्शन. त्या भुरग्याक 25 वर्सां जाय मेरेन लायसन्स मेळचें ना. येरादारी SP प्रुडंटा कडेन उलयला. अल्पवयीन भुरग्यांक पालकांनी गाडयो दिवच्यो न्ही म्हूण उलो. सापडल्यार खंय झेलूय जावं येता. जो व्हिडिओ व्हायरल जाला तो मांद्रे एरियेंतलो आसा आनी त्या भुरग्याक आनी ओनर ऑफ व्हेकल आमी ट्रेस केलो
सो भुरगो जुवेनायल आशिल्ल्या कारणान ताजें हांव नांव घेवपाक शकना. सो पेरने ट्रॅफिक सेलान आमच्या PA आसा ताणें ताका ट्रेस करून ताका चलन दिल्लें आसा. चलन म्हणजे ताका रिपोर्ट करून ताका जुवेनायल जस्टीस बोर्ड आसा पळय ताजे म्हऱ्या प्रोड्यूस मेंबरा म्हऱ्या प्रोड्यूस करून मेंबरान तांकां ऑनरेबल मेंबरान ताका पेरंट्साच्या ताब्यांत कस्टडीक दिल्लो आसा. आनी ह्या हातूंक न्ही फायन आसा आनी ओनराक स्पेशल प्रोविजन आसा फायन ऑर इम्प्रिजनमेंट. आनी ओनर ऑफ द व्हेकल ऑर पेरंट ऑर गार्डियन हाका 3 years इम्प्रिजनमेंट जावपाक शकता आनी 25,000 ताका फायन आसा. 25 वर्सां जाय पर्यंत लर्निंग जावं ताका परमनंट लायसन मेळपाक शकना अशेंय तातूंत प्रोविजन आसा. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक हांव पेरंट्सांक अपील करता आपली जे मायनर अंडर एज भुरगे आसा ते गाडी चलोवची ना जावं तांची नॉलेजी भायर गाडी घेवन वचची ना हें ताणें एन्श्युअर करचें. कित्याक सिरियस ताजी प्रॉब्लेम जावपाक शकता की तांचे कडेन जर कितें बरें वायट जालें एक्सिडेंट तांकां स्वता जालें पूण पेरंटांनी जावं गार्डियनांनी एक लक्षांत दवरपाक जाय ओनर ऑफ द रजिस्टर की तांकांय हातूंत प्रोविजन आसा जावं तांकां इम्प्रिजनमेंट ऑर 25,000 फायन जावपाक शकता. आज सावन इफ्फी सुरू 28 तारखेमेरेन इफ्फी चलतली. इफ्फीचे सजावटीक वापरिल्ले सामान 99% इको फ्रेंडली. 81 देशांतल्या 180 फिल्मांचे स्क्रीनिंग जातले. गोंयची 14 फिल्मां. गोंयच्या कलाकारांक इफ्फीत आकाश कंदील सर्त साजे श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमार उक्तावण कार्यावळ जातली. तयारी कशी चल्ल्या ती पळोवपा खातीरच हांव खास करून आयिल्लो. इट इज ऑलमोस्ट म्हणजे इव्हेंट मॅनेजर्स हांगासले जे आसा पळय म्हणजे तयारी पुराय जाल्ली आसा. म्हाका दिसता बाकीचे बारीक सारीक काम उरलां ते आज रातभर म्हटल्यार ते पुराय कंप्लीट करतले. सो डेफिनेटली दर वर्षीच्या पेक्षा ह्या वर्सा आनिकूय बरें इफ्फी इनॉग्रल प्रेझेंट करपाचो त्यांनी प्रयत्न केला. तर ते ह्या वेळी फाटले फावटीच्या पेक्षा डिफरंट आमकां स्पीच क्राफ्ट जे इव्हेंट मॅनेजमेंट करता तांच्या कडल्यान एक्सपेक्टेड आसा. आनी बरें इनॉग्रेशन जें आसा प्रोग्रामूय बरें पळोवपा खातीर सगळे जे इनॉग्रलाक येता ते सगळ्या जाणांक मेळटले. इट इज डिसायडेड बाय NFDC. पूण येन्ना मेरेन कळटाले तरी सगळ्यांक पूण ते वर्स कांयच ओपनूच जावना तेंचे. अजूनही सांगता हांव ताका डिक्लेअर करून. 22 नोव्हेंबर सावन सेंट झेवियराचें एक्सपोजिशन हे फावट थंय उबी केल्ली पिलग्रीम विलेज आकर्शण आसतली म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. 27 डिसेंबराक स्पेशल लायट अँड म्युझिक शो आसतलो. लोकांक पोन्ने गोंय वचपा खातीर गोंयभरच्या सगळ्या बस स्टँडा वयल्यान खासा बशी दवरल्यात. स्पेशली ह्या फावटीची स्पेशलिटी जर म्हणत जाल्यार इट इज अन पिलग्रीम विलेज which we have created. आमी रोखडेच वचून ताजें आतां इनॉग्रेशनूय करतले. दी स्पेशली एक्सपोजिशन सेक्रेटरेट एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिस एंड सेक्रेटरेट which we have created आनी कितले ब्युटिफूल पद्दतीन तुमी केला हेंय तुमी सगळ्या जाणांनी पळयलें. म्हणून म्हाका दिसता हो इंटरनॅशनल इव्हेंट आसा गोंयांत एट अ टायम 2 इंटरनॅशनल इव्हेंट म्हणजे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आनी एक्सपोजिशन हे दोनूय एट अ टायम जाता. बट हे फुडले 45 दीस एक्सपोजिशन जे आसतले. चर्च सायडींतल्यान फादर हेनरीक हॅव एक्सप्लेन कशा पद्दतीन डेकोरम मेंटेन करपाक जाय आनी कितें हें तेंच्यांनी एक्सप्लेन केलां. फॉर द VVIPs आनी बाकीचे सगळे हांच्यांनी आपले पासीस आनी त्या सिस्टमांतल्यान सगळ्यांनी येवचें. आमकां 1-2-3 गजालीचेर फक्त हांव हायलायट करता. वी हॅविंग द लायट एंड म्युझीक शो ऑल्सो on the 27th of December. We are having separately light and music show in the campus of Basilica. C Cathedral. We are having the special. That is also the speciality this time. This time we are using the buggies आणि पोल्युशन फ्री आहे ते उरपाक जाता ती बगीचो यूज आमी केल्लो आसा. स्पेशली पिलग्रीम विलेज क्रिएट केल्ली आसा आनी ऑल टुगेदर हे सगळे मॅनेज करपा खातीर ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज आमी अवेलेबल केल्या फ्रॉम पेंजीम, फोंडा, मडगांव, फ्रॉम ऑल द बस स्टँड्स. ताजो टायम टेबलूय डिक्लेअर करतले फाल्यां पर्यंत. ताजो स्पेशली अलॉंग विथ म्हणजे चर्च हांकां कॉन्फिडन्सान घेवन त्यो बसीस म्हणजे जाता तितक्यो लोकांनी आपल्यो 2 व्हिलर्स आनी 4 व्हिलर्स कमी वापरून कदंबा बसीस किंवा ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज वीच इज अवेलेबल तिजो यूज करचो.
ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसाईट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.